उत्तर गोंयकारांनो म्हाका दिसता आमी खंय तरी न्हिदल्या सगळे जाण जे बीजेपीच्या सरकारान प्रत्येक मनशाक घरांत न्हिदलेले आसा पळय आमकां मास्क घालून अख्ख्या गोंयांत भोंवचें पडटा आनी हांगा ओपनली मास्क घालून न घालता अंजुना बीच पार्टी इतल्यो नेटान चलिल्ली आसा आनी की प्रमोद सावंताक हांवें सकाळी मिडियान ताका विचारले गोंयांत बीच चालू आसा आनी आपूण खबर काडटा म्हणून हांव गोंयचे सीएमाक सांगूंक करता तुका सगळी खबर आसा तुका एसओपी लागना तुमचे बीजेपीची फंक्शनां थंयसर तुमकां कसलीच मरे हे लागना एसओपी लागना तुम्ही गोंयकारांक दाखोवन दिल्लेले आसा तुम्ही हे स्वताहून एसओपी फॉलो करिना आनी गोंयच्या लोकांक तूं बसून 8 दिसांनी सांगता 8 पासून कर्फ्यू लागता म्हणून पूण गोंयच्या सरकाराक हांव राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे एक निवेदन दिलेले आहे डेप्युटी कलेक्टराक आनी 2 दिसां पयलीं आमी सांगलेले की आमचे कडेन प्रूफ आसा म्हणून हांगा सोशल मिडियासून एक एडवर्टिजमेंट जाता की अंजुना बीच आसा मोरजे बिचाचेर ह्या सायडीक पार्टी चालू आसा म्हणून काल रातची पार्टी चालू जाल्लेली व्हिडिओज आसा व्हिडिओज गोंयचे सीएमाक सांगूंक करता आयज गोंयांत अख्ख्या गोंयांत पार्टी चालू आसा आनी तूं एसओपी आतां आमची चवथ जाल्लेली आसा चवथ लागीं पावपाची आसा फुडल्या म्हयन्यात 10 तारखेक चवथ आमच्या गोंयच्या लोकांक चवथी कडेन कसली फंक्शन करपाक सार्वजनीक गणपतीक आमकां तूं एसओपी केलेली आसा आमकां 5 दीस गणपती कोणाक करूंक जाय म्हणटा कोणाक कसली गॅदरिंग करपाक एकठांय करपाक प्रयत्न आमी जावपाचो प्रयत्न करतात खंयचीच फंक्शनां तूं आमकां करपाक दिना आनी हे दिल्लीसून लोक येवन हांगा बिचाचेर फुगडी घालतात दिल्लीसून लोक भायल्या गोंया भायरसून लोक येवन फुगडी हांगा घालतात आनी आमकां ज्यो फुगडी घालूंक करतात गोंयांत आमी चवथी कडेन ती आमकां तूं फुगडी घालपाक दिना गणपती कडेन म्हणटा हांव आयज गोंयांत डान्स पार्टी चालू आसा आनी गोंयचो माननीय मुख्यमंत्री आनी सांगता आपणाक कांयच खबर ना हांगा डेप्युटी कलेक्टराक आमी सांगला निवेदन दिल्लेलें आसा की गोंयांत जे कितें चालू आसा हांगा बार्देस तालुक्यात स्पेशली बिचीस पार्टी चालू आसा ह्यो आमी पयर सांगलेले आयज तेंच्यांनी जोडले आनी गेले गोंयचो गव्हर्नमेंट जो पयसो गव्हर्नमेंट ट्रेजरीन येवपाक जाय पडटा तो पयसो हो गव्हर्नमेंटाक येवचो सांडून आयज कोण तरी मिनिस्टराच्या बोल्सान खंयचे एमएलएच्या बोल्सान पयशे खंयचे तरी ऑफिसराच्या बोल्सान पयशे वयता कदाचित डेप्युटी कलेक्टराक खबर आसतली काय म्हाका खबर ना कदाचित आमचो डेप्युटी कलेक्टराकूच तेका खबर आसतली म्हाका खबर ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक आसतली खबर ना पूण हे गोंयांत जे चालू आहा थंयसर पोलीस स्टेशन लागीं आसा 60 सूट जाले काय ना पोलिसांक कळपाक जाय आनी ओपनली म्युझीक हे नेटान चालू आसा आनी आमी डेप्युटी कलेक्टराक हांगा परमिशनाक जर येयले आमकां सावंड परमिशन दी म्हणून सांगले जाल्यार आतां म्हणटा कोविड लागलेले म्हणून गोंयकारांक सांगता भायरसून जे गोंयासून गोंयच्या भायरसून जे लोक येतात तांकां डान्सिंग पार्टी अलाउड आसा मिस्टर प्रमोद सावंत तूं जी बीजेपी पार्टी तुजे जे मनीस जे आसा न्ही तुमी हांगा पार्ट्यो हे भायरसून लोक करता तूं फंक्शनां करता गोंयांत तुमकां एसओपी लागना लास्ट इयर मिस्टर प्रमोद सावंत तुजेर हांवें एसओपी कोविड-19 तूं मोडलेले म्हणून वास्को हांवें तुजी पोलीस कंप्लेंट केल्लेली हांगा परवरी केल्लेली वास्को केल्लेली आहा आनी तेजेर तुजेर गव्हर्नमेंट एक्शन घेना तूं करीन ती पूर्व दिशा का म्हणटा हांव गोंयचे सरकाराचो आयचो माननीय मुख्यमंत्री आयज सगळे गोंयचे जे कितें आसले न्हू तर लॉ अँड ऑर्डर कंप्लीट कोलॅप्स केल्लेली आहा तेणी आपणाक जाय तसो वागता कालची जाल्लेली अंजुना पार्टी ही रेव पार्टी अख्ख्या गोंयकारांक आनी अंजुना पार्टी ही रेव पार्टी अख्ख्या गोंयकारांक आनी जगाच्या लोकांक कळपाक जाय आनी आमी मास्कां घालून भोंवपाचे आमकां खंय वचोंक गेले जाल्यार आमी पयशे 580 रुपया फारीक करपाचे आमकां आमचे कडसून तूं पयशे घेवपाचें कारण कितें रे गोंयांत भायरसून जे लोक येतात ते तुजे बॉर्डरीसून ते लोक कसले तरेचे मनीस आहा ते खबर ना गोंयांत आमची भुरगीं जी इस्कॉलान शिकतात कॉलेजीन शिकतात ती घरा बसलेली आसा तांकां व्हिडिओ कॉन्फरन्साचेर तूं शिक म्हणटा आनी तूं मजा मारता भायर आनी भुरग्यांचें आयुश्य 2 वर्सां पिड्ड्यार गेल्या आयुश्यान अख्खे गोंयचे भुरगे जे आसा न्हू आयज तुजे नांवान पोटां मोडटा तुका दिसता ते हांव गोंयचे सीएमाक सांगूंक करता गोंयचे भुरग्यांचे ल्हान भुरग्यांचे तूं आयुश्य पिड्ड्यार केलेलें आसा मागता तुजे कडेन की हे जे फुडल्या शेनवारा जर तूं अशी नाटकां करपाची सुरवात केली जाल्यार प्रत्येक गोंयकार अंजुनच्या लोकांनी भायर सरात कित्याक लागून हेंकां भिवपाची गरज ना हे आमकां भंय घालतात न्ही आतां प्रत्येक इलेक्शनाक भोंवतात ते भायर सरतात तांकां कोविड लागना आमच्या लोकांक कोविड लागता कित्याक कारण कितें आमकां खंय वचचें जाल्यार आमकां पयशे बसाले काडचे पडटा मरे आनी हे आयज जे कोण आमचे भाव जे कोण आयकता तुमकां आयज एक्चुअली येवपाक जाय भायर आनी गोंयच्या लोकांक आमी म्हटल्यार सुशेगाद गोंयकार म्हणटा न्हू आमकां हेंच्यांनी सगळ्या बीजेपीच्या सरकारान फोंडान घातलेले आसा मागता आमकां हितूनसून आमी मास्कां घालून मास्कां जर आमी घालूंक ना जाल्यार जसं म्युन्सिपालिटीचो कोण तरी इन्स्पेक्टर येता मास्क घाल म्हणटा आनी डान्स क्लबान जे मास्कां घालिनासतना डान्स करतात आनी ते आख्ख्या म्हापशा बाजारात किंवा पणजे मार्केटान आनी खंय अख्ख्या गोंयांत मार्केटान भोंवतात तांकां कोविड आहा ते परत आमकां हाडपाचो तूं प्रयत्न करता म्हणून हांव तुजो आमी निशेध करता ह्या गोश्टीन हे गोश्टी आमी तुजे खपोवन घेवचे ना
विल्गो दिगलो गोंयचो राखणदार मेंबर आनी कन्सर्न सिटीजन ऑफ गोवा. आतां म्हाका आयज गोमन आयला की ह्यो रेप पार्टी त्यो आमी कंप्लेन घातली ते DGP ऑफिसर 13 तारखेर. ते आमचे कोणें सगळें कलेक्शन करून डेटा सोशल मिडियाचेर हांवें DGP पर्सनली सांगला मातशें ह्याचेर कितें हें करात तुमचे नोदर घाला आनी मातशें कंट्रोल करात कित्याक ह्यो रेप पार्टी जाता त्यो तातूंत नार्कोटीक सबस्टन्सीस यूज जाता आनी आमचे यूथ तुमी जाण खूब पिड्यार जाल्ले आनी कोविडूय लागले ना म्हूण हांवें कितें केलें एक DGPक पयलीं हें घातलें ईमेल धाडली 13 तारखेर आनी ताका इन्फॉर्मूय केलें इन पर्सन वॉट्सॅपाचेर मॅसेजी घातल्यो आनी 13 तारखेर मातशें तूं एक्शन घे म्हूण म्हाका गमन आयलें 14 तारखेर की तांच्यांनी कांय एक्शन घेवंक ना ती पुलीस नासले म्हूण आनी पार्ट्यो चालू आसल्यो म्हूण मागीर हांवें कितें केलें 14 तारखेर तीच ईमेल फॉरवर्ड केली कोणाक CMच्या ऑफिसाक केली चीफ सेक्रेटरीक केली आनी गव्हर्नराक केली ओके सेम ईमेल 13 तारीख 14 धाडली आनी 14-15 पार्ट्यो चालूच आहा ओके आनी आतां हें कितें आनी आयज म्हाका गव्हर्नमेंट आयला की CM म्हणटा ताका खबर ना म्हूण की ईमेल केले ते कोणाच्या अकाउंटान गेल्या ताका ईमेल मेळोंक ना कॉपी ती फॉरवर्ड केल्ली रेकॉर्डाचेर हाव कॅन CM मेक अ स्टेटमेंट दॅट ही डजंट नो अबाउट इट वेन द DGP ऑफिस आमी इन्फॉर्म केला बाबा एक्शन घे CMकूय हांवें कॉपी धाडल्या गव्हर्नराक धाडल्या सगळ्यांक धाडल्या फॉर रेकॉर्ड आय लेट इट बी ऑन रेकॉर्ड बट हे स्टेटमेंट CMचें रॉंग हें सारकें न्हय CM कितें सांगता तें म्हूण हातूंत कनायबन्स आहा हातूंत व्हडले प्लेयर आहा दिसता सगळ्यांचे गँग टू कॅरी ऑन दीस इलिगल पार्टीज आनी ती औशीक जाला ती पयले रस्ते सारके ना हें जालें आनी लोक तो वयर सकयल भोंवता 300-400-500 हजारांनी लोक गोंय आयिल्लो आहा हें कितें चलता हें आमचें थर्ड वेव परतून हाडपाची आनी लोकांक त्रासान घालपाचें आमच्या युथाक आमच्या फोंडान घालपाचें हें CMक हांव क्वेश्चन करता डायरेक्ट ही इज द हेड ऑफ द स्टेट ही इज द रिस्पॉन्सिबल ही इज द होम मिनिस्टर सो ही शूड हॅव टेकन पर्सनल इंटरेस्ट बिकॉज ही हॅज बीन इन्फॉर्म्ड हिज ऑफिस हॅज बीन इन्फॉर्म्ड सो दीस इज व्हेरी रॉंग फॉर CM सेइंग दॅट ही डजंट नो अबाउट इट आनी तो स्टडी करतलो खबर स्टडी करून कितें फायदो लोकांनी पार्ट्यो केले मजा केले पयशे गेले ते पयशे कोणाच्या बोल्सान गेले तेच जाणून कितें चलता दिस इज नॉट गोवा गोंयकारपण थँक्यू